नमस्कार. आयच्या ग्राउंड झिरो तुमकां सगळ्यांक येवकार. खूबश्यो घडामोडी घडल्यात गोंयभर, राजकीय घडामोडी घडल्यात. कितें चल्लां जाणून घेवया. आमचे गोंयभरचे रिपोर्टर आमकां जॉइन जाता. हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकीक शिलकार, आमचो चीफ रिपोर्टर. लौकीक, म्हाका दिसता दोन महत्वाची राजकीय घडामोडी घडल्यात. पयली गजाल म्हळ्यार प्रसाद गांवकाराची पत्रकार परिशद आनी ताजे उपरांत दीपक कलंगूटकर ताची स्टोरी तुवें काल ब्रेक केल्ली, ताचे भारतीय जनता पक्षांतल्यान राजिनामो. सो कितें ह्या दोनीची पार्श्वभूमी, फुडें कितें, कायंडली टेल युअर व्ह्युअर्स. प्रमोद, पहिले प्रसादाचे घेता. प्रसादाचो विषय असो येयलो की सीएमान कालचे स्टेटमेंट केलो की प्रसाद गांवकर IITच्या मॅटरान सेटिंग करून, म्हणजे ते सांग्यार जे IIT हाडपाक तो सेटिंग करपाक भोंवता म्हणून, आनी ते तेगेले बरी सेटिंग गेले म्हणून आमकां जमीन दिवपाक तेणी ऑब्जेक्शन घेतलें आनी मागीर आतां परत आपल्याक IIT थंय जाय म्हणटा. सो त्या स्टेटमेंटाचेर प्रसाद गांवकरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तेणी डिटेल सांगलें, म्हणजे 3 सायटी आसल्यो, 3 सायटी खंयच्यो खंयच्यो आसल्यो आनी कश्यो कश्यो फायनलायज केल्ल्यो तेजी म्हायती दिली. तेजे म्हणणें इतलेंच आसा की आपल्या 3 सायटींतली 2 सायटी आसल्यो त्यो गव्हर्मेंट लँड आसल्यो, रेव्हेन्यू लँड वा फॉरेस्ट लँड टायटल आशिल्ल्यो, आनी एक आसली ती एक सोसायटीची काय फॉर्माची, ती आतां एक कंपनीन कन्वर्ट जाल्या. ती आतां जाल्या, तेन्ना नासली. सो 2 पयले ज्यो सायटी, फर्स्ट 2 आसल्यो पळय न्हू, थंय गव्हर्मेंट लँड आशिल्ले कारणान थंय कसलेच सेटिंग. प्रसादाचो परत प्रश्न सरकाराच्या लँडाचेर आपूण कशें सेटिंग करपाक शकता काय म्हणून. आनी जर आपूण सांगितलें सरकाराच्या लँडाचेर सेटिंग करपाक शकता, जाल्यार आतां सत्तरीन जी IIT येता ती सरकारी लँडाचेर येता, थंय आतां कसलें सेटिंग जालां का. सो हे करता आसतना तेणी सीएमान जे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट केलें आनी एलिगेशनां केल्यां, ती तेणी एलिगेशनां प्रूव्ह करची म्हणपाक लागला. आपल्याची जाल्यार चवकशी करची, आपूण खंयच्याच मनशा कडेन वचून कमिशनाची सेटिंग केल्लें ती गजाल तेणी प्रूव्ह करची. तेणी पयल्यान तो देवांचेरूय गेलो, देवांची नांवां घेतली तेच्या वाठारांतल्या दामबाब धरून सगळ्यांक सांगलें आपल्याक खंयच्याय देवळान तेणी येवन सांगचें, आनी हे आपली एलिगेशनां तेणी थंय सांगची की बाबा प्रसादान अशें केलें, देवळान येवन सांगचें, इतलें सांगलें तेणी. तेजे उपरांत म्हणजे जेन्ना सरकार फॉर्म 2017 जालें, तेन्ना 21 नंबर जाय आसलो, तेन्ना ह्या BJP सरकाराक प्रसाद गांवकर आदार जाय पडलो 21 घेवपा खातीर. परत जेन्ना पर्रीकारा फाटल्यान प्रमोद सावंताचे गव्हर्मेंट फॉर्म करताले, तेन्ना 21 नंबर प्रसादाचो आसलो. प्रसाद तेंकां गव्हर्मेंट क्लेम स्टेक करपाक थंय प्रसादाचो सायन जाय आसली, आनी तेन्ना ताका. सो आतां BJP काँग्रेसच्या 10 जाणांक, काँग्रेसच्या टोटल 12 जाणांक भितर आहा. बट तेन्ना प्रसाद तेन्ना आपूण गरज आसली तेन्ना आपूण पार्टी फाटल्यान रावलो. तेणी आयज लास्ट सामकें तेका सुचना जावन तेणी आयज डिसिजन घेतलें आनी आयज तेणी गव्हर्नर पॅलेसीर वचून आपल्या सरकाराक जो तेंको दिलो तो तेंको तेणी फाटीं घेतला. सरकाराच्या सपोर्टान फरक काय तेंको फाटीं घेवपाच्या ह्या ताजी कृतीचेर भारतीय जनता पक्षाचें रिएक्शन कितें? आतां कनेक्शन अजून आमी कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाक पावना. तेणी आतां इव्हिनिंग वचून आपूण दनपारच्या टायमार वचून ते फाटीं घेवपाचें लेटर गव्हर्नराक दिलें. गव्हर्नर गोंयान ना, ते आतां आज सांजचे पावपाचे आसले. गव्हर्नर आतां एक पावले आसले आनी BJPक आमी संपर्क करपाचें तेंचें रिएक्शन घेवपाक. नंबर वायज पयल्यार BJP स्वताच 27 फरक इतलो सरकाराचेर पडना. फक्त एक मनीस जो तेंच्या कडेन इतलो प्रामाणीकपणान रावलो, तेकाय सोडून सरकाराचो तेका विड्रॉ करपाची वेळ हाडली. एकूच घेवपाची गजाल. दुसरे प्रमोद जाले दीपक कलंगूटकर सेम तशेंच की 20 वर्सांचो कार्य करतो BJP बरोबर. आतां 2 वर्सां 2 टर्म आपली घुसमट जाता पार्टीन, आपली समस्या जायना, आपले एड्रेस जायना, पूण तेणी डिसिजन घेतलें की आतां आपल्या पार्टींतल्यान भायर सरचो. ती इंटू दिली कालच्या इंटरव्यून आपूण गोवा फॉरवर्डाचे सिग्नलूय दिल्ले तेणी आयज आपली जी जशी अनाउन्समेंट केली तेणी त्या प्रमाण तेणी आयज आपले जो एक कमिशनाचेर तो मेंबर असतो कमिशनाचे रेजिग्नेशन दिले. मागीर वचून तेणी BJPच्या प्रायमरी मेंबरशिपचे रेजिग्नेशन दिलें. आतां तेजे फुडलें हें आमकां खबर ना. आमी आयकता दसऱ्याक एक वेळ ते दुसऱ्या पार्टीक दुसऱ्या पॉलिटिकली ते वचपाक शकता दसऱ्या टायमार. आपूण तेणी अनाउन्समेंट तशी काय जाली ना. Yeah, thanks a lot, Lokik. I'll come back to you. Prasad Gaonkar join zala amka.
प्रसाद बाब, वेलकम टू द शो. म्हाका दिसता फाटले दोन दीस अनपेक्षित रितीन तुम्ही चर्चे भितर आसात आणि आज तर तुम्ही सामकी मन उक्ती करून उलयले. म्हाका एक गजाल सांगा, ते सेटिंग म्हणटा ते प्रकरण कशें सुरू जालें? ते सुरू कशें जालें ते तुम्हीच जाणा न्ही. सेटिंग खंयचे सुरू जालें ते. एक विषय सांगपाचो म्हणतो, आज तुम्ही प्रसार माध्यमांतल्यान तुम्ही पळयलें सगळें आसता आमचे कितें विचार आसता ते. जेन्ना एक गोंयचो आणि सीएम जेन्ना म्हणटात आणि सीएमाच्या तोंडाक एक अशी सेटिंग म्हणटा पद्दतीची भाशा चलता आणि ती बी ताच्या सरकाराक जेन्ना रुलींग पार्टी भितर आमी आसात, तर म्हाजें मत इतलेंच आसा की सेटिंग ह्या शब्दाचो अर्थ म्हाजे पेक्षा तांकां बरें खबर आसतलो. तुम्ही किती म्हणटात, कित्याक लागून? कारण हरशी सुरवाती सावन जशें आतां लौकिकान सांगलें, जेन्ना तांकां खरेंच लेटर दिवपाची गरज आशिल्ली तेन्ना तुम्ही तांच्या आदाराक पाविल्ले, तुम्ही रावल्यातय तांचे बरोबर. अशें कितें जालें की तुमच्या आनीक सीएमा भितर हो कडवटपण आयलो? ना, अशें कांयच जालेंच ना एक्चुअली. आतां तांकां म्हाजे बद्दल कितें कडवटपण दिसलो हो तांकां खबर आसतलो. कित्याक हांव जे टायमाचेर तांचे कडेन जे कामां घेवन गेल्ले कडेन आसा ते प्रत्येक फावटी म्हाका केन्ना हांव म्हणना आयज सपोज 4 जाण पळोवया आनी काम कशें करप, फुडें व्हरया कशें करपाचें, असो सदांच तेगेलो विशय आसतालो. तेन्ना आयज फर्स्ट टायम म्हाका दिसलें की इवन काल आमी जेन्ना सकाळीं जे दिसा हे विशय मांडलो, पत्रकारान म्हाका सांगलें की हांव खंयचे तरी सेटिंगा भितर सामील आसा म्हणून, त्या विशयाचेर तेन्ना त्या दिसा सकाळीं आमी संजीवनीची प्रोजेक्ट म्हणजे आमी एक विशय घेवन गेल्ले, संजीवनी चलता जाल्यार खंयचे कितें चलोवंक शकता हे म्हाज्या स्तराचेर हांवें अभ्यास केल्लो आणि तो सरकारा कडेन घेवन गेल्लो. सरकाराक जर तो मान्य ना जाल्यार तेजेर विचार करपा जाता, तेजे जाल्यार एक्सपर्ट तेजेर बसोवपा जाताले आणि सगळे फिगर्स हांवें दिले कडेन ते फिगर्सान तेजेर विचार करपा जातालो. सपोज ते मान्य ना जाल्यार कडेन करपा जाताले, काय हरकत नाशिल्ली. पूण ताणें कित्याक लागून हो विशयात रातचे अकस्मात नेमके सकाळी 10, 10:30, 12 सुमाराक मेळ्ळ्या आणि सांजे 7-8 वरांचेर तो स्टेटमेंट करता. सो हेच म्हाका ताका हें कळना. दॅट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ आमगे हेका लागून IIT लागून. कित्याक जेन्ना पत्रकारान म्हाका विचारलें IITचो विशय विचारलो, बाबा IIT बद्दल तुजें मत कितें, पूण हांवें ताका कितलें सांगलें की बाबा IIT जर आमचे मेळावले घेतलो जर आमकां कितें विरोध जाता जाल्यार IIT गोंयांत जावपाक जाय, पूण ती जातना जर इतलो विरोध जाता जाल्यार सांग्याक अजुनूय तांकां ऑपॉर्च्युनिटी आसा आणि आमी वेलकम करता. तर ह्या स्टेटमेंटाक म्हाका कितें चुकलें? सो ह्या स्टेटमेंटाक खबर ना म्हाका. ताजे नंतर तांचे भितर कितें जालें तें आमकां खबर ना. कित्याक ज्या स्टेटमेंटेन न्यूज पयली ज्या जाग्यार ते दिवना, ज्या जाग्यार तेंकां स्टेटमेंट उबी केला ते वयर कितें जालें तांचे भितर तांकां खबर आसतलें आमची कितें कडवट दिसलें आनी कितें गोडसाण दिसलें म्हणून. पण प्रसाद बाब, म्हाका एक तुम्ही म्हणटात तुमच्या आणि मुख्यमंत्र्याच्या मदीं हे प्रकरण इतले चडार पडपा सारखे कांयच जालें ना? अशें विशयच केन्ना आयले ना. आयले जाल्यार सुद्दां ताणें तो सांगता कित्याक ताणें म्हणलें जायत म्हाजे आरोप केल्ले त्या आरोपाची खंडणी ताणें करचें. बाबा कित्याक लागून म्हणलें म्हणटा तें अशें विशयच केन्ना जालो ना न्ही. एक गजाल तुम्ही आज म्हणटात, तुम्ही आज सपोर्ट विड्रॉ केलो आणि इनिशियली जे सोशल मिडियाचेर बीजेपीच्या कांय पदाधिकाऱ्यांचे पोस्ट जर पळयले ते म्हणटात की कांय फरक पडना म्हण. एकट्यालो तर पोस्ट असो आसा की आमचे बरोबर एक अपक्ष आमदार आशिल्लो हे आज आमकां सपोर्ट विड्रॉ करतकीर कळ्ळें म्हण. ह्यो प्रतिक्रिया आयकतकीर तुमकां कशें दिसता? ना, कशें आसा तांकां आतां त्या टायमाचेर जशें तुमी आतां म्हणलें की जेन्ना गरज आशिल्ली तेन्ना ते खंय धांवून येताले. रातचे 3-3:30 वरांचेर तांकां सिग्नेचर दिल्लें हांवें आणि तातूंत भितर कोण इन्वॉल्व आशिल्ले तांचे भितर सगळ्या लोकांक सारकें खबर आसा. सो ती तांणी दिली आणि आज डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार फुडें खंय तरी आयलें. नो डावट आमी शेवटी एकटेच आशिल्ले, पूण तेन्ना दिले नंतर जाल्यार आतां तांचे कितें जालां होलसेल हाडल्या कडेन आसा तेणें तेंची आज खंय तरी मेजॉरिटी 27-28 पावले कडेन आसा. सो आतां तांकां ती गरज ना एक्चुअली तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार. पूण ते जर अशें म्हणटाले ते कांयच म्हणजे आमकां आसलें म्हण आतां कळ्ळें म्हण जायत जाल्यार ते दिले आशिल्ले ते जागे नासले दिसता म्हाका. म्हाका मुद्दम एक गजाल सांगात की IITच्या मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्यांनी एक गजाल सांगल्या ती म्हळ्यार टायटल क्लियर नाशिल्लो. अशें आसतना प्रसाद अशें कशें म्हणटा काय म्हण, ज्या जाग्याचो टायटलच क्लियर ना त्या जाग्याचो अट्टहास धरप म्हळ्यार चुकीचें म्हणून. हाऊ डू यू डिफेंड दॅट? मनोहर भाई जो आशिल्लो पळय न्ही ताचें सदांच एक स्वप्न आशिल्लें आणि ते खंयच्या जाग्यार तो हात घालता आसतलो जाल्यार तेजे थोडेफार तरी ताणें विचार केल्लो आसतलो. आणि तो जेन्ना आसा तेन्ना 1 वर्स पयलीं हो सगळो पेपर जेन्ना जाल्लो कोठालीच्या आमच्या IIT हाडपा खातीर तेन्ना जर टायटल जर क्लियर नाशिल्लें थोडेफार लिटिगेशन आशिल्लें ना म्हणना जी नाटकणी फॅमिली तेंगे थोडी ती जागा आसा तर त्या जाग्यांनी गव्हर्मेंटान थोडेफार कोर्टान चलतालें ते क्लियरन्स जर केले जाय तशें जाल्यार विशय सोंपलो आसलो तो.
सो मनोहरबाई पीस नाशिल्लो की एक वर्स आपली जी पळय आपल्या कितें एडमिशन जाता त्या जाग्यार व्हरून सगळे सर्वे कर तांकां IITची लोकां पळय सगळी वटच्यान तेजी जागा कितली आसा ती मापून घे कलेक्टर रेव्हन्यू डिपार्टमेंटाक काम आलाय हे पिसू म्हणून तेणें केलें नाशिल्लें टायटल सारकेंच आशिल्लें तें थोडे फार गव्हर्मेंटाचे आनी ते पार्टीचे पळय कितें डिसिजन आसलें ते गव्हर्मेंटाच्यान बसोन घेवन ते क्लियर करपाक जातालें पण ते करपाची म्हणजे आतां जर विचार केलो जाल्यार ते करपाचे हेंची मनाक मनोहरबाई गेले नंतर हेंची मनाक ते केन्नाच येवपाची जालें ना हेंच्या मनाक स्वार्थीपणां जालो की IIT जवळ जवळ 3,500 कोटीचो प्रोजेक्ट हो जर आपली एरिया जर व्हेल्ले जाल्यार जशें तुमी म्हणटा सेटिंग जर आज एक प्रश्न निर्माण जाता प्रसाद रांग सेटिंग करपाक भोंवतालो जाल्यार आज तुमची ती व्हरून तुम्ही भरपूर सेटिंग केलें आसतलें हो साहजिकच म्हणपाक प्रश्न आसा आतां हांवें म्हणपाक गरज ना लोकूच म्हणटाले कितें जर म्हाका सेटिंग करपाक शकता तर तुमचे बद्दल कितें प्रश्न आसा सो पेपर वर्क क्लियर आसा आज तुमच्या प्रेस माध्यमांतल्यान प्रसार माध्यमांतल्यान आज आमी सगळे परत एकदा तिनूय सायडीच्या क्लिअरिफिकेशन दिले कडेन आसा आणि अजिबात जर कितें म्हायती आसा जाल्यार गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स कलेक्टर आसा तांकां सुद्दां खबर आसा इवन कलेक्टर ऑफिसार जर तुम्ही IIT म्हणजे IIT बद्दल जर ITI जर मागत जाल्यार पूर्ण तुमकां सगळे जो पेपर वर्क जालो तो सगळो मेळटलो आणि तुम्ही म्हणटात की जर सेटिंग केलां जाल्यार सरकारान पुरावे दिवचे म्हण पुरावे दिवचे आणि सेटिंग हांवें केलां किंवा म्हाजेर सामकीच इन्क्वायरी बसोवची हांव हें सांगना कितें कितें पुरावे केले जाल्यार भायर काडचे आनी म्हाजेर इन्क्वायरी बसोवची जर प्रसाद काँग्रेसीन केले आसता जाल्यार म्हाका प्रसाद बाब लास्ट सांगात आनी प्रामाणीकपणान सांगात आज तुम्ही सपोर्ट विड्रॉ केलो ह्या सरकाराचो त्या दिसाक रातीन 3:30 जी सायन मारिल्ली ती चूक जाली अशी दिसता आज ज्या पद्दतीन गेल्ले एक म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना CM जाले तांचे बरोबर म्हाजी जेन्ना वाटचाल सुरू जाली म्हणजे पयलींची सोड म्हणटा तांची वाटचाल सुरू जाली केन्नाच तेजे आनी म्हाजे कसलेच मतभेद नाशिल्ले काय नाशिल्ले जे टायमार हांव सांगेची उदरगत खातीर जी काम तेंचे कडेन घेवन वतालो तेजे खातीर सदां तेणें म्हाका दुजोरो दिल्ले कडेन आसा केन्नाच म्हाका तेणें पयस केलें ना करया सपोज खंयचे प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार आज 2 दीस फुडें पळोवया आनी करून घेवया पण केन्नाच नाकारतेचो शब्द म्हाका दिलो ना पण जेन्ना कसलेच आमचे भितर हे विधाबी नासतना आणि सदांच हांव ताका म्हणजे म्हाजे वटच्यान कितें सपोर्ट जाता हांव ताका सदांच म्हाजे आशिल्लो कसलेच हे विधाबी नासतना जेन्ना तो अकस्मात अशे तरेचे पळय विधान करता ते विधाना फाटले कितें तरी म्हणजे जितले तेंची पोटां पळय तें मरताले सगळें ते एक शब्दान ते ठाक करून भायर सरले काय कितें म्हळ्यार इतले ते म्हाकाच खंय तरी खेळटाले अशें दिसपाक लागलो म्हाका आतां की तूं राव बरोबर सगळें करी आनी खेळून खेळून म्हाका आल्टन फुडें म्हणजे आतां तेंची खेळाची चाल आमकां समजल्ले कडेन आसा आनी ते चालीक प्रत्युत्तर म्हणून आमी सपोर्ट काडले कडेन आसा तो एक लास्ट प्रश्न बिफोर आय लेट यू गो तुम्ही अपक्ष आमदार परत तुमचे होडे बीजेपीचे देगेक केन्नाय लागपाक शकता काय मनांतल्यान ठरयला परत आणि बीजेपी नाका म्हणून ज्या पद्दतीन आज बीजेपी सरकार काम करपाक लागता किंवा बीजेपीचे बाकी सगळे जे मंडळ आसा किंवा बाकीचे आसा आणि ज्या पद्दतीन आज पळयतात आमी की गोंयच्या तांचे बीजेपीचे कोर कमिटीचे पयलीं साकून काम आमी तर बीजेपी अजून काम केल्ले कडेन ना पण तांची कोर कमिटीचे लोक जे 20-25 वर्सां काम करताले ते टक टक करून एक आतां खंय तरी एक्झीट जावपाक लागले कडेन आसा खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता अशें लोकांचेर अन्याय जाता खंय तरी बीजेपीच्या पार्टीचेच जे कोण प्रामाणीकपणे काम करून येयल्ले मनोहरबाईच्या हेजेर एक निश्ठावंत कार्यकर्ते तेन्ना आशिल्ले काल तुमी एक कोणाक आमचे भायर सरलो पळयल्ले कडेन आसा अशे कितलेशेच कार्यकर्ते टक टक करून भायर सरपाक लागले कडेन आसा आनी तेंचे जर तो वेव्हार जर पळोवपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता अशे पद्दतीन फुडें वचून आनी बीजेपी कडेन टिकून रावप काय चड मोलाचें उरले कडेन ना तूं म्हाका जर पर्सनली विचारशी की प्रसाद तुजी आतां फुडें विचार कितें आसून विचारचे जाल्यार ह्या क्षणाक तुका हांव बीजेपीची तर आमची आसची ना तुका क्लियर आयजच क्लियर करता तूं हेजे फुडें आनी हेजे विशय म्हाजे कडेन केन्ना उलयनाका बाकी तर परत आनी विचारनाका म्हणटा इतली क्लियर म्हणटा हय परत विचारनाका म्हाका बीजेपीचेर 2022 म्हाका बीजेपीचो कॉन्सेप्ट केन्नाच परत विचारनाका टिकेटी रावपाक सोदता काय कितें काय विचारीत नाका म्हाका जालें विशय सोंपलो प्रसाद बाब थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस म्हाका दिसता फाटले 2 दीस गोंयभर ह्या विधानाचेर मुख्यमंत्र्याच्या आणि तुमची आज पत्रकार परिशद बरोच बोवाळ पडलो हे विधान आज जाल्ले कडेन आसा हेजेर फुडचे गोष्टी आसात आतां काही प्रमाणात ज्यो खरें तर चुकता जायत आमी सांग्यावयले आमदार खरे पूण आयज गोंयभरचो खंय तरी विचार आमकां करपाची गरज आसा जे पद्दतीन गोंय जर खंय तरी म्हणजे लोकांच्या विरोधाक सगळें चलपाक लागले जायत जाल्यार सरकार जे जाग्यार चुकतले त्या जाग्यार सदांच आमी उलोवपाक म्हळ्यार गोंय स्तराचेर आमी सदां तयार आसतले इतलें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां थँक्स अ लॉट प्रसाद बाब थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग अस हांव तुमच्यान मुखार वता बिफोर आय गो फॉर अ ब्रेक there is one major update and breaking that we are getting ती म्हळ्यार SCRTन खंय तरी पयली ते 8वी मेरेन सिलेबस कर्टेल करपाचे ऑफिशियली आता डिक्लेअर केला व्हॉट आर द डिटेल्स ऑफ द वृषांक महात्मे आमकां वृषांक किती आर डिटेल्स यू गॉट दी डॉक्युमेंट्स इन युअर हँड सो
किती म्हणटा SCRT ची सर्क्युलर, what is it saying to the schools? The SCRT has curtailed syllabus for standard first to 8 by 30% for the current academic year, because this was done in view of the current pandemic. Now, if you go as per the circular, the curtailed portion will not be included in the term and examination, and there will be no curtailment for the portion in language subject. And this circular has been issued to all the schools. This decision was taken by the Board of Studies after detailed deliberation. So, if you go further, there is no curtailment of portion in language and skill subjects. एक इम्पॉर्टंट गजाल म्हाका दिसता जस्ट लोकांक कळपा खातीर, लँग्वेजीस आणि स्किल्स ह्या दोन सब्जेक्टा भितर कर्टेलमेंट ना, बाकीच्या सब्जेक्टा भितर कर्टेलमेंट आसा. इज करेक्ट विशांत? Correct. Extremely. Yeah. Further, schools have been asked to encourage students for self-study, the portion that is curtailed. And if you know that earlier in June, Goa Board has curtailed syllabus for standard 11th and 12th by 30%. Yeah. The government is currently holding series of consultations with stakeholders to decide on reopening of schools. So I think this is very important. This is a very important cursor from that point of view also, because government right now is holding consultations with stakeholders, and simultaneously I think this makes it more or less clear that सरकार ह्या विशयाकडेन कशी पळयता, कारण ऑफिशियली 30% सिलेबस कर्टेल करपाचो of all subjects except languages and skills. Yes. Yeah, I think that is a very, very crucial thing. All other details, finer details of this, we will get to you in our prime time bulletin. Major ji ashille, this is the thing for all parents, for all students across the state. This is the big breaking that is coming to you. 30% syllabus curtailed from 1st standard to 8th standard, except of languages and skills. Vrishant, thanks a lot for joining. थंयच्यान आमच्या मुकेशा म्हऱ्या वता. मुकेश, Porvorim murder, what is the update? I think there was an arrest late last night. So what are you hearing? What is the investigation telling us? Yes, Pramod, last night Shailesh Sethi was arrested in this case. As you know that a car registered on his name was seized from the possession of Prashant Davolkar when he was arrested from Sindhudurg. So since then investigation was going on. Shailesh Sethi initially claimed that the car was sold. Also, according to my sources, Prashant Davolkar also in his statement given to the police stated that he has purchased this car, but there was no documentary evidence beyond reasonable doubt that car was sold and purchased. That's why police going through for last 3 days extensively investigating the matter. And as we know that Shailesh Sethi is prominent businessman and he has some business interest in real estate sector also. So their police feels that he not only provided his car to this killing or escaping from Goa to the accused, but he may be involved in the conspiracy also. This is my sources from the Porvorim police saying this. Just now he has been produced before the Mapsa JMFC court, where the court has granted 5 days police custody of Shailesh Sethi. So police is very much tight-lipped, as we know that he is very much politically linked. He is prominent businessman. He is co-promoter of popular EDA. So seeing all these things, police is tight-lipped. They are just saying that investigation is in a very initial stage. We cannot reveal much as of now about his motive or his involvement in the case. But it's true that he has been arrested and he has been now sent in 5 days police custody. Pramod. One important question, Mukesh, because usually when police crack a case, they solve a crime, they tend to address a big press conference. What we have seen in this case, and a sensational case like this, that police have been making one arrest a day and they haven't come before media, they haven't addressed media yet. We are getting the information from our sources, but officially police have somehow restrained themselves from addressing the media, saying that the case has been cracked. Does that mean that there is still more to it? There are more arrests possible and police are still looking for somebody without whose arrest they are not ready to come before media and say that the case is cracked? I will justify 50%
police not coming before media in these days? Because it's true that investigation was in a very crucial stage, revealing any facts. As we know that whenever we come across senior police officers, we will ask them questions which may hamper the investigation, and some accused who were absconding or hiding somewhere may use or misuse that information given to the media. That's why a certain extent I give the benefit of doubt to the police, and it's okay. But yeah, that is true also that we feel that major investigation has been done in last 4-5 days, and arrest of Shailesh Shetty. No, but Again, is that also true that police are not coming before media because there is still more to this case, more arrests are possible? every time whenever I contacted senior police officers, they said that we can give you information which has been done as of now. We cannot give any information regarding what is going on. So they were in touch with me personally. I feel that every senior police officers or officers related with investigation, but they were not coming before us on record. And another thing, if they were sharing, or I used to get any information, I called them for verification. They said verified this information, but requested that please hold for some time. So of course, at this point of time when we are talking, still I feel that there may be some more arrest, or this investigation may go some other way also. We cannot rule out, Pramod. So police are still not coming out and saying that that case has been completely cracked because there are more arrests possible. It seems that in this case, police will never because we are seeing one arrest a day right now. Yeah, we have seen this, and whatever I have heard, whatever I am talking with the police officer, it seems that there will be not any official press briefing in this case. This is my feeling. Information I'll get, it will be shared officially, unofficially, but nobody will come forward to give bite or something, or there will not be any press briefing in this case, because this case is very sensitive, very high profile person has been arrested. Some more nexus may be behind this case. So these are the facts of this case. Yeah. Thanks a lot, Mukesh. हांव एक ल्हानसो ब्रेक घेता. खंयच वच नाकात. Within a short time I'll be back. Stay tuned. अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। परत एक फावट येवकार तुमकां. महेश, कितें हा अपडेट? गो अहेड. प्रमोद, IIT जी केस आशिल्ली डायरेक्टर ऑफ पंचायत मुखार. सो IIT जे अपोज करता त्या लोकांनी आमी एडवोकेट आशिल्लो आनी आपलो रिप्लाय फायल केला. तांकां सांगिल्लो रिप्लाय फायल करा म्हणून. सो तांच्यांनी रिप्लाय फायल करतकीर गव्हर्नमेंटान आनी 2 वीक मागला की गव्हर्नमेंट सायडीन आपलो रिप्लाय फायल करता. सो तांच्यान कितें रिप्लाय फायल केला तो आमच्या हाताक लागिल्लो आसा, प्रमोद. एक म्हणजे तेंच्यांनी अशें म्हटलां की गव्हर्नमेंटान तेंच्यांनी आपले सगळे डॉक्युमेंट जे कितें आसा तितले तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायती मुखार दवरले आसात. तांच्यांनी अशें म्हटलां की जेन्ना 1971 त्या टायमार तांच्या कडेन 114 तांची नांवां सगळी आशिल्ली, आणि ती जी जमीन आसा म्हणजे सुमार 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा, त्या जागेचेर एक 7-8 फॅमिली त्या टायमार कल्टिवेट करताले. कितें कल्टिवेशन करताले म्हणजे कॅश्यू आसतालो जावं फणस आनी कितें आंबे, ती सगळी डिटेल 114 फॉर्माचेर आसा, प्रमोद. आणि तो सामको क्रुशियल डॉक्युमेंट आसा. तो त्या टायमार मॅन्युअली बरिल्लो आशिल्लो. आणि प्रमोद, अशें जाला की ताचें अशें म्हणणें की जेन्ना कंप्युटरार करताले, मागीर थोड्या वर्सांनी जेन्ना कंप्युटरार सगळें जालें तेन्ना ती नांवां गायब जाल्या. सो हे तांचो मेन आर्ग्युमेंट आसा की बाबा तेन्ना जर आमचे कडेन हे जे डॉक्युमेंट आशिल्ले ते सरकारान मानून घेवचे, आणि जर कंप्युटरार जेन्ना ते घालतना कितें घालसळपणां जाल्यार ती ताका ते जबाबदार ना. सो जो सरकार म्हणटा ती रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जमीन ती ते म्हणटा ना, आमी आमचे नांव ताचेर 10 म्हण लागिल्लें आसा. एज पर कसेल त्याची जमनी प्रमाणे ती तांची जमीन जाता आणि ती सरकार तांकां दिवची. त्याची मागणी आसा. एक म्हणजे हातूंतली नांवां कशी गायब जाली हाची इन्क्वायरी करची म्हणटात ते.
कित्याक मॅन्युअली जेन्ना खंयचो डॉक्युमेंट जो पब्लीक गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट आसता आनी गव्हर्मेंट डॉक्युमेंट जेन्ना कम्प्युटरायज जेन्ना करता तेन्ना कम्प्युटरायज नांव जर गायब जाता जाल्यार ती कॉन्स्पिरसी आसतली आनी जे कोणी केला त्याच्या अगेन्स्ट FIR रजिस्टर करतो असो एक तेंची मागणी आसा. सेकंड थिंग प्रमोद तेंच्यांनी म्हटला की ह्या सगळ्या प्रकरणात इन्क्वायरी ऑर्डर करची. दुसरें म्हणजे जी नांवां काडल्यात ती नांवां बेग तेंच्यांनी घालची म्हणजे आतां वारपय कोर्टा मुखारूय एक केस घालतले जी नांवां एंट्री म्हणजे कम्प्युटरायज जेन्ना सगळे डेटा करताले तेन्ना जी नांवां काडल्यात ती सगळी नांवां घालची म्हणून तेंची आनी एक मागणी आसा. तिसरी गोष्ट प्रमोद तेंच्यांनी अशें म्हटलां की काल जेन्ना रमेश चवडकर ट्रायबल कमिशनाच्यान काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हांगा BJP ऑफिसार आनी तांच्यांनी IITचेर उलयले त्या टायमार कितें जालें की तांचो एक एडवोकेट तांकां मेळपाक लता गांवकर केसीन कमिशनान गेल्लो. पळयता जाल्यार रमेश चवडकर थंय नाशिल्लो. सो ताणें तांकां स्टाफाक विचारलें तो खंय आसा तो थंय मारलें तो ना ते खंय तरी भायर सरल्यात. सो त्या टायमार तेंच्यांनी पळयलें की ताची लायव्ह प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसा. तांचो आर्ग्युमेंट असो आसा की तूं कमिशनर म्हणजे तूं कमिशनर त्या खुर्चेर बसला ताचेर तुका सॅलरी गव्हर्मेंट दिता सो ते गव्हर्मेंटाचे पयशे तेन्ना तूं ऑन ड्युटी आसतना प्रेस कॉन्फरन्स तुवें आन्सर करप न्ही म्हणजे एड्रेस करप न्ही असो तांचो आर्ग्युमेंट आसा. सो ते फाल्यां ट्रायबल कमिशनान वतले आनी फाल्यां थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. प्रमोद महेश एक गजाल आज आम आदमी पक्षाने आंदोलन केलें कोळशाच्या मुद्द्याचेर तांच्या लिडर्सांक डिटेन केले. सो वॉट इज द अपडेट ऑन इट? लिडर्सांक डिटेन केले प्रमोद. मागीर तांकां CM रेजिडेंटा गेल्ले आनी मागीर थंयच्यान तांकां आगासाय मेळ्ळे. आतां तांकां कलेक्टरा मुखार हाडिल्ले आसा प्रमोद. आनी थंय आमचे रिपोर्टर तुळशीदास आनी स्वप्नील आसा. बट तांकां ऑफिशियली अरेस्ट केल्यात काय डिटेन केल्यात? डिटेन केला अजून तरी डिटेन आहात प्रमोद. थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान विवेका म्हऱ्या वता. विवेक कितें फोंडेचें राजकारण मातशें शांत जालां आज तरी काय हाजे उपरांत आनी नाटकां जावपाचे आहात? ना म्हाका दिसता प्रमोद आयज एट लास्ट तेंचो जो BJPचो जो डेप्युटी चेअरपर्सन आसलो तेचो आयज अनअपोज निवड जाल्ली आसा विरेन ढवळीकर आनी जो दोग जाण जे NGPच्यान तेचो BJPन प्रवेश जाल्लो तातूंतलोच एक विरेन ढवळीकर आसा आनी तेकाच डेप्युटी चेअरपर्सन म्हणून आयज अनअपोज निवडून येल्ले आसा. जो एसॉल्ट जाल्लो पुलिसांचेर पयर राती कडेन तांकां दोगांकूय पुलिसांनी धरल्या. एकल्याक पत्रादेवी धरलो आनी एकल्याक बेळगांव धरला आनी तांकां अटेम्प्ट टू मर्डर तेंचेर चार्जशीट तांकां हे लायिल्ल्या सेक्शन लायिल्लें आसा. केसीस आयज ज्यो आहा त्यो टोटल 28 केसीस आहा फोंड्या भितर. तितून मडकय 7 केसी आहा, तळावले 3, पाटणतळी 2, प्रियोळ केरी 3 केसी, फोंडा कोर्टी 3 आनी फोंडा सिटीन 2 तशेंच धारबांदोडा एकूच केस आहा. ही आशिल्ली फोंड्याचेर अपडेट. थँक्स अ लॉट विवेक. म्हजो वेळ सारको सोंपला. प्रसाद गांवकर ते फोंड्या मेरेन आमी आज प्रवास केलो. हांव इतल्याचेर थांबतां. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.